2 नंबर घेतल्या, शेताय घेतल्या घरा सकली. त्या सांगता आम्ही इतलीच जमीन काढतले, तितलीच जमीन काढतले. तुमचा विश्वास ना आंबा, कित्याक तुम्ही त्याच्या भरायला राहिलेली जमीन आमच्या अंडर राहील, म्हणजे कोणा अंडर उरली तुमच्या अंडर उरली. आम्ही सोपले मागली एवटेन 7 तेवटेन 7 मेजून दाखवल्या दाखवल्या. यात दोघं इंजिनियर आहे, नो या 14 दोघं इंजिनियर 2 वर्षाला आमचे मोजून दाखवत चांगल्या तळवडकर समोर ह्यात विधानसभा संकुला अजून ते येयले ना हांगासर. आणि फाल्यां किती दाखयतले आमकां मेजून ते. दुसरी गोष्ट अशी आसा, आमच्या मध्ये एक आमचो भुरगो आशिल्लो गांवचो, कितें जाणा जाल्लो उलोवपी, ताका हिणें सांगलें हाडू नाका म्हणून. म्हणजे तुम्ही पळया खातीर कित्या खातीर हाडू नाका. आमदार आमकां केन्नाच विचारना, ताका विचारून उपयोग ना. कित्याक तो आमकां मुर्खां काडटा. तो हरशीं हांव तुका मूर्ख म्हणून, कित्याक तो कितें विचारलें तुवें म्हणून मोठे हेका मारलेले ताका. तुमकां पब्लिकेचे पडलेलेच ना, आमी बायपास मागलो तो कराक. काडलेलो हातो कॅन्सल केलो कित्याक तुमी. आनी आमचे कडेन 2.5 वर्सां जालीं आमी आतां लढो दिता. एक दीस आमचे कडेन कोण ऑफिसर येवन उलयल्ले याद ना. प्लॅन कसो दाखयता, प्लॅन ते जाय तेन्ना आपल्याक जाय तशे चेंजीस करता. प्लॅन दाखयत आसा, पूण कशें कन्फर्म जे वयल्यान येवंक जाय ते अजून म्हणल्यार पावना. आमी कित्याक येयल्ले आयज आमी पळय कशें आमी भरपूर फावटी आमच्या आमदाराक मेळ्ळे. आमदारा कडल्यान आमचे भासाभास जाली, सगळें जालें, पूण तितून निवारण काय जालें ना. सो आमकां एक जाय आशिल्ली, एक सीएमा कडेन मेळपाची एक अपॉइंटमेंट जाय, ती आमकां गावल्ली. त्या खातीर आमी सगळे गांव येयल्लो. सो आतां जालें कितें, आमकां ऑप्शन कितें आसा, फक्त आमकां बायपास कळ्ळें. तो आमकां शेतांतल्यान करचो म्हणून सीएमा कडेन मागला. कित्याक आमचे जेन्ना रस्तो तुमी कसोय कितेंय वाटून करा, आमकां घरा गेली म्हणून आमकां व्हडले पडलेले ना. घरा गेली फाल्यां काय खंय तरी कोण जाल्यार कोण बांदतलेच. पूण कशें आसा, जेन्ना आमची देवस्थानाची कल्चर वयतले, जेन्ना आमचे जे आतां पळय सीएमाक जेन्ना विचारलें आमी, आमची जेन्ना पालखी वयता हेवटेन तेवटेन, रथ जेन्ना आमचो अक्रॉस वयता, जेन्ना तो वयतलो काय ना, तो वरा तुमी म्हणटा. तुमी देवाक सांगा, रिक्वेस्ट करा. आतां देवाक रिक्वेस्ट करपी आमी काय न्हू. देव फाल्यां काय वयतलो काय ना थंयच्यान, फाल्यां काय आमची जी कल्चर जो चलता तो बंद पडटलो. त्या खातीर आमी ताका सांगलें की आमकां बायपास करून घेवचो. कित्याक ऑप्शन हे भरपूर आसा. ऑप्शन तुमी इको सेन्सिटिव्ह झोन आसा, शेतां आसा. ही शेतां सगळी पाड पडले आतां. शेतांक रस्ते ना, ते मशिनरी वयतले. आयज तुमी सांगता खणून मनशा कडेन काम करपा सारकें खणून जावपाचें आसा. आयज मशिनरी वचपा आयले तेंच्यांनी ते असो बायपास रोड करून आमकां प्रोविजन करून दिवपाक जाय शेतान. बाबा तुमी शेतां रोया. शेतां सगळी पळय बरी बरी शेतां आमची ते बोमान पाड पडलेली आसा. आयज त्या शेतां जर आमकां एटलिस्ट ती गांव वाचोवपाक जर यूज जाता जाल्यार बरी गोष्ट न्हू ही. त्या खातीर आमी सीएमा कडेन एकूच मागला, तुमी आमकां आमी जे तुमी दाखोवपाक तुमचे इंजिनियर येतले पळय न्हू, ते आमी पळयतात, हेचेर कांय येना. पूण तो पर्यंत तुमी सायमल्टेनियसली ते जे बायपास आहा पळय न्हू, ते बायपासाचेर विचार करा. कित्याक आमकां तो जाय तो बायपासूच. कित्याक आमकां बायपासा शिवाय आमकां आनी ऑप्शन ना. कळ्ळें. आमकां गांव वाटयतलो जाल्यार आमकां बायपास. नॅशनल हायवेचेर हेका लागून उलोवपाक लागून आमी हेजे कडेन आमच्या मिनिस्टरा कडेन तेणी आमकां कितें सांगपाचें सांगलें. आमी ताका कितें विचारपाचें सगळें विचारलें. तो म्हणटा कितें आमकां असो फ्लायओव्हर काडटलो, पंचान आमी वयपाचें, भितरल्या येवपाचें, देवळां वयचें ना, कांयच वयचें ना तेणी सांगलें. म्हणटा ताका आमी आतां निमाणो एक प्रश्न विचारलो की इंजिनियरांक मेजून दाखय म्हणून. कितलो 60 मीटर, कोर्टाक 60 मीटर चलता आमचें. तो सांगता आमकां 25 म्हणून. ह्या आतां सगळें फोटिंगपण हे कित्याक उलयता. आमी सांगलें तांकां बायपास काडून दिया म्हणून. आमकां बायपास काडून दिना कित्याक तेजेर विचार कराक म्हण तुमी. तो सांगता एवटेन 7 तेवटेन 7 मेजून दाखवल्या दाखवल्या. ह्यात दोघं इंजिनियर आहे, नो या 14 दोघं इंजिनियर 2 वर्सां जालीं आमचे मोजून दाखयत चांगल्या तळवडकर समोर ह्यात विधानसभा संकुलांत अजून ते येयले ना हांगासर. आनी फाल्यां कितें दाखयतले आमकां मेजून ते प्लेसीर येवन दाखयता म्हणटा ते येयले ना अजून सुद्दां. म्हणजे हेचेर आतां विश्वास काय दवरतले. मनोहर बाईन सांगलेलें आमकां वयलो रस्तो काडला तुमचो सकलो कांयच करता म्हणून नोटीस उडयला कोर्टांतल्यान. ती ते मानूंक तयार नाजाली. हेंचे आमी आतां फाल्यां आमचेर विश्वास हेंचेर आमी कसो दवरपाचो. फाल्यां येत आसतले गव्हर्मेंट हे फाल्यां दुसरो निवडून येवंक शकता सरकार, वच आसतलो की ना. तेन्ना कोणाचेर विश्वास दवरपाचो. तुमकां पब्लिकेचे पडलेलेच ना, आमी बायपास मागलो तो कराक. काडलेलो हातो कॅन्सल केलो कित्याक तुमी. आनी आमचे कडेन 2.5 वर्सां जालीं आमी आतां लढो दिता. एक दीस आमचे कडेन कोण ऑफिसर येवन उलयल्ले याद ना आमकां. तुमकां ती नागजरची घराची हें जाल्ली तेजे कितें उलोवप जालें. नागजरच्या घरांत ताका विचारलो आतां तुमी कांयच वयचे ना, एक्वायर कित्याक केलें जमीन. तो म्हणटा काडटलो. केन्ना काडटलो तूं तें सांग आमकां. आनी 60 मीटर थंय मेजून दाखयना कित्याक तुमी आमकां. आतां ते फाल्यां येता म्हणटा न्ही कोण कितें दाखोवपा येतले. आतां कोण सांगतलो मेजून दाखयता खंय न्हू ते आमकां. ताका सांगलें म्हाका 60 मीटर मेजून दाखय म्हणून वचोन ते मागीर आमी पळयता न्हू. आनी तो बरोवन दिया म्हणटा. हिंगा बरोवन दिवन फायदो कांयच ना. कित्याक विश्वास ना आमकां हेंचेर. हेच इंजिनियरान म्हाका सांगलेलें 2-2.5 वर्सांनी मोजून दाखयता म्हणून. हेच संकुलान 4 घरां रस्त्यार आतां मोडटलो तुवें सांगपा गरज ना. तो मोडटलो. बाकीच्या कितें करता तुमी एक्वायर केल्ली जमीन. गव्हर्मेंट जेन्ना एक्वायर जमीन करता तितून एक इंच सुद्दां फाल्यां सोडिना. आयज 4 काडल्यार फाल्यां बाकीचे काडटलो. आपली जमीन आहा तितले तो कब्जो करतलो. तेन्ना आमी खंय वचपाचें. तेन्ना हें आसतलें हांगासर याचें ना. दुसरें येतलें ते म्हणटले ते गेल्यार आमकां लागना. आमी म्हणटले घेतलेली आहा जमीन.
तो सांगता केन्ना 19 कितें तर तिका एक्वायर तुम्ही आमकां नोटीस कित्याक धाडून तुमकां लागता तिका 19 तुमी सर्वे केले जाल्यार नोटीस धाडपाची म्हणजे कडेन आतां विश्वास कसो दवरपाचो हेजेर म्हणजे आमकां गॅजेटार जी नावां येयल्या हय. पळय ती काडटा म्हणटा काडटा म्हणटा केन्ना काडटालो तो परत न्यू गॅजेट काडून येता. अशें सारकें जाल्लो म्हणजे एका पावरान न्यू काडपा ते आतां सेंट्रलांतल्यान येयले ते आमकां आनी तेजेर बरयल्लें की राहिलेली जमीन आमच्या अंडर राहील म्हणजे हेजो अर्थ तुमकां कळ्ळो जी आतां तुमी घेतल्या तितून ती तो आतां सर्वे नंबर कितें तुमचो 6/2 आणि 6/7 2 नंबर घेतल्या शेतांय घेतल्या घरा सकली ते सांगता आमी इतलीच जमीन काडटले तितलीच जमीन काडटले तुमचो विश्वास ना आमकां कित्याक तुमी तेजेर बरयला राहिलेली जमीन आमच्या अंडर राहील म्हणजे कोणा अंडर उरली तुमच्या अंडर उरली आमी सोंपले मागीर आनी तिका हांवें विचारलें कोणाक बाई एक आसा आमची शेतकाराची हितून सर्वेन शेतकार आमी वयतकीर लिपोवन रावता तेवूय सांगता तुका लिपोवन रावता तो हांव ताका वळखता बेतोडेच वतो ती बाई सांगता आमकां हांवें म्हणटा शेतांतले कित्याक घेतलो तुमची घरां थंय शिफ्ट करता म्हणजे चिखला व्हरून आमकां घालप हे ती बाईन सांगलें म्हाका नाजरची गरज आहे उरतली. हय सकयल शेतां ते चिखलां ते टायल्स करता सकयल ते शेत आहा तें घेतलां आमकां पुरपाचो आयल्यान त्या तेंका ते बीम तयार करपाक घेतले ते वेगळे आनी ते वेगळे स्कूल ना स्कूल टायल्स करता पळय ते सकयल आता डिसाईड किती झाला म्हणजे आमचे डिसायड म्हणटा तो आतां फाल्यां म्हणटा मेजून दाखयता आनी मागीर तेजेर म्हणटा तुमी कितें आहा तें उलय म्हणटा मागीर आनी काय ना decide. सीएमन तुला सांगला न्ही त्या दिसा की 1 इंच बी घर वयच्याना म्हणून आणि मंदिर बी वयच्याना. विश्वास ना आमकां विश्वास ना सीएमाचेर बी विश्वास ना विश्वास कोणाचोच विश्वास ना आमकां जेन्ना तुवें दाखयतलो हांगासर आनी तो पेपर दाखयतलो पास जाल्लो हो गोंयचो सरकार रोड करिना हो करता सेंट्रलांतल्यान तेंचे कडल्यान येवपाक जाय आमकां बाबा हो रोड असो पास जाल्लो म्हणटा पयशे पास केला म्हणटा दाखयले मॅप कित्याक दाखयना आमकां ते दुसरी गोष्ट अशी आसा आमच्या मदीं एक आमचो भुरगो आशिल्लो गांवचो कितें जाणा जाल्लो उलोवपी ताका हिणें सांगलो हाडू नाका म्हणून म्हणजे तुमी पळया खातीर कित्या खातीर हाडू नाका क्वेश्चन करा तुमी संजय नायक म्हणून आमचो भुरगो आयलो ताका कितें म्हायती आहा म्हणून ताका आमी फुडें काडलें आमी गांवच्यांनी फुडें काडलें ताका कितें कळटा म्हणून हिणें ताका हाडू नाका म्हणलें म्हणजे हेजे वयल्यान तुमी ताका विचारा खातीर कित्याक हाडू नाका सांगलेलो तो लोकल आमदार आमकां केन्नाच विचारा आनी ताका विचारून उपयोग ना कित्याक तो आमकां मुर्खां काडटा तो हरशीं हांव तुका मूर्ख म्हणून कित्याक तो कितें विचारलें तुवें म्हणून मोठे हेका मारलेलें ताका मारलेलें ते आतां तुमी परतो पेपर वाचूना कोण कार्ड दाखय तुमकां खंयची कोण सुपारी घेतल्यो असलें तेणें उलोवप आनी कांय तेजे कडेन तेणें उलोवन उपयोगूच ना तेणें एक दीस लक्ष घालना ना तो फक्त हातूंतल्यान वयतलें तातूंतल्यान वयतलें म्हणजे चोपडे घेता पानां दाखयता भुरगे चित्र काडिना तशी ताका विचारलें पाडकाराल जमीन गेल्यार आमकां परवा ना आमचे हे कितें करता काय म्हणल्यार तो म्हणला ती भटा मारलेलो म्हणून लागून तो काडून विचार सगळ्यांनी तेजें करता विचारपाचें हो आमदार आमचो म्हणजे ते आमी आयकत ते सुद्दां काडूंक जातालें आमचे कडेन कितें आसता ताका एक पदवी आहा ते लोकां उजो काडा पूण तेजें शीट जातलें म्हणून हांव पाशयेंच काडलें कित्याक हांव गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून हांव तोंड धापून ओगी रावलो आनी म्हाजो चलो तेजे कार्य करता मरे ताका सांगता तुगेले घरा वचून तूं कितें आयला तो गांवचो न्हू त्या ताका गांवचो अभिमान ना म्हाका शेजारी मेला हांवें घरा कडली कोण रावप भोवमा राजकारण चड जाता म्हणटा हो मग राजकारण ते करता आमी करिना हे MLA करता आमगेले बाबा फुडें कितें स्टेप फुडें आतां पळोवन तेणी फाल्यां दाखयता सांगलो मेजून आमकां कितें जाता कशें वयतलें कितें वयतलें तें आमकां फाल्यां मान्य आसलें आमी ते कडेन उलयतले आमकां ओके म्हणून आमकां मान्य जाल्यार आमकां आमकां ना मान काडा बायपास म्हणून आनी आमचो ठाम निर्णय आसा की आमकां जाय बायपास तुम्ही सकल्यान काडा वयल्यान काडा ते सांगता आमकां जागो दाखोवया म्हणून तुमी खुर्चेर कित्याक बसले तर ते आमच्या बापायन देसा घेवन दवरली जागो दाखोवपाक तुमी घ्या मरे देवळा कडली घरा वताली म्हणून येयल्ली 2 घरां ती ती 2 घरां बरोबर आसा पण आता ते सीएमान म्हणला एक ते तर आमचे दाखयला तुमकां कशें कितें आमकां विश्वास ना ती पयलींची जी सांगली पयलींची 4 घरां वयता म्हणटा पेपरा वयले आमकां विश्वास ना आमकां प्रत्यक्ष दाखया थंय येवन बाउंड्री घाल्या तुमी आतां पयर मेळटली बाउंड्री खंय घातली खबर आहा तुका PWD पायपलायनी 6 मीटर जागो घेतलेला तितून हांव सर्व्हिस करी 41 वर्सां सर्व्हिस केल्या PWD गव्हर्मेंट सर्वंट 41 वर्सां तेणी कितें केलां प्रायव्हेट प्रॉपर्टी कोणाचेच फातर घालना पायपलायनीची 6 मीटर घेतल्या तितून पुला सकयल तेणी रस्त्या वयल्यान म्हणजे हांगासरल्या 17 मीटर तेंच्यान 20 मीटर थंय बाउंड्री घालना सकयल कित्याक घालना म्हणटाले सांगले तो फोटींग हे PWD इंजिनियर हांव सांगता तिंका फोटींग म्हणून तुम्ही आता ठरयतले फाल्यां जेन्ना येता म्हणून तेणी 2 वर्सां ते येवना आशिल्ले आतां हेणी सांगला फाल्यां पळया कितें सीएमा कडेन जालें फ्लायओव्हर घालपाक तेणें आमकां एग्री करपाक खुबशे आमकां तेणें एक्सक्युजीस सांगले तेज्या बरोबर आमच्या गांवच्या लोकांनी तांकां जे आमचे कल्चर जे आसा आनी त्या रोडा पासून आमकां कितें बॅड इफेक्टेड आसा तें सुद्दां आमी तांकां सांगलें पूण तो परत एकूच उल्लेख करतालो की रस्त्यात एक जी 4 स्ट्रक्चर आसा बस तितलीच वयता आनी काय वचना फक्त तुम्ही मिसअंडरस्टँडिंग करू नाका असो तो आमकां परत एक्सक्यूज करतालो
लास्टाक ताका आमी अशें सांगले की 2010 जे मनोहरभाई पर्रीकर आणि श्रीपाद नायकान जे आमच्या पर्यंत कितें सांगलेले ते आमी ताका पटोवन दिले. ते म्हणजे अशें की 2 ते पर्यायी रोड ऑलरेडी आता त्या मॅपाचेर दाखयल्ले आसा आणि ते तेणें सुद्धा पळयल्ले आसा. जे पर्यायी रोडाचेरूच आमी ते इम्प्लिमेंटेशन करतले अशें आमकां दोगांनी आश्वासन दिले. तर ते आमी कितें म्हणटा सर म्हणजे लोकल कितें म्हणटा जे तुम्ही पर्यायी रोड दाखयला त्याच रोडाचेर तुम्ही आता इम्प्लिमेंटेशन करपाचो अशें आमी सीएमा पर्यंत सांगले. सीएम माझी गोष्ट ती आयकली व्यवस्थितपणे आणि वगी रावलो. हय काय ना त्याने कांयच सांगू ना. तितल्याचेर तो वगी रावलो. कारण आमकां जे कॉन्फिडन्स दिल्ले हे आमकां श्रीपाद भाईन मनोहर पर्रीकर भाईन आणि श्रीपाद सर नाईक हेणे आमकां कॉन्फिडन्स दिल्ले आणि हेच कॉन्फिडन्साचेर आमकां तो बायपास जावचो अशें आमकां ते दिसता. कित्याक आमी हेजे 2010 जो आमी जो लढो दिल्लो पळय आज पर्यंत आमी तो होच लढो आमचो चालू आसा आणि आमचो डिमांड गांवकाराचो फक्त आणि फक्त म्हणजे बायपासूच आसतलो. बायपासाच्या शिवाय दुसरो कांयच आमकां आमच्या मना सारको जावचो.